नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आजची मार्केट अपडेट. ब्रेस्तारचे ट्रेडिंग सेशन नेगेटिव्ह उक्ते जाले आणि क्लोजिंगूय नेगेटिव्ह आयली. 19,545चेर निफ्टी इंडेक्स नेगेटिव्ह उक्तो जाल्लो. 19,681 मेरेन हाय मारून इंडेक्स 19,515 मेरेन पडलो आणि निमाणे 19,624चेर नेगेटिव्ह क्लोज जालो. सेन्सेक्स 65,484चेर उक्तो जाल्लो. 3:30 मार्केटाचो वेळ सोंपे मेरेन इंडेक्स सुमार 247 पॉयंट पडून 65,629चेर नेगेटिव्ह क्लोज जालो. निफ्टी 50च्या आजच्या टॉप गेनर्सात बजाज ऑटो, LTIM, हिरो मोटोकॉर्प, नेस्ले इंडिया, अल्ट्राटेक सिमेंट, इंडसलँड बँकेचे शेअर आज चढले. जाल्यार लार्ज कॅपात पडपी शेअरांमदी विप्रो, टेक महिंद्रा, सन फार्मा, NTPC आणि UPL कंपनीचे शेअर आज अंडर प्रेशर ट्रेड झाले. आजच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉईंट थारलो बजाज ऑटो कंपनीचो शेअर. कंपनीन पॉवरफुल रिझल्ट दिलो. बजाज ऑटोन इयर ऑन इयर 20% प्रॉफिट केले. शेअर आज नव्या 52 वीक हायचेर पावलो. कंपनी खातीर बरेच पॉझिटिव्ह ट्रिगर आशिल्ल्यान शेअराक इन्व्हेस्टरांकडच्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. बजाज ऑटो खंय 110cc CNG टू व्हिलरीचेर काम करता. त्या भायर बजाज ऑटोच्या इलेक्ट्रीक बायक सेगमेंटाकय बरो रिस्पॉन्स मेळपाक लागला. NBCC हे सरकारी कन्स्ट्रक्शन कंपनीन बाजारात आज पॉवरफुल परफॉर्मन्स दाखयलो. शेअर सुमार 9.5% पॉझिटिव्ह क्लोज जालो. जाल्यार 3 महिन्या भितर शेअरान 60% रिटर्न दिला. नेस्ले इंडिया कंपनीन स्टॉक 10:1 रेशियोत स्प्लिट करपाची घोशणा केल्ल्यान शेअरात तेजी आयली. शेअर 3.5% चढून 24,227 रुपयांच्या नव्या हायचेर पावलो. कंपनीन डिव्हिडंडा खातीर 1 नोव्हेंबर एक्स डेट जाहीर केल्या. इंडसलँड बँकेचो Q2चो रिझल्ट बरो आयिल्ल्यान शेअर आज ग्रीन ट्रेड जालो. अल्ट्राटेक कंपनीचो रिझल्ट आयलो. दुसऱ्या क्वार्टरात एनावळ अदमासा परस बरी आयली. एनावळ 16,012 कोटी जाल्यार 1,281 कोटींचे निव्वळ प्रॉफिट. रिझल्टा उपरांत शेअर 3.5% वयर वाडलो. ताचे फाटल्यान JK सिमेंट, ग्रासिम आणि हेर कांय सिमेंट शेअरांनी बरी खरेदी आयली. LTI माइंट्रीचो निकालूय अपेक्षे परस बरो आयिल्ल्यान शेअर आज पॉझिटिव्ह ट्रेड जालो. बऱ्या रिझल्टाच्या खबरेचेर शेअर 5% वयर चढलो. प्रेशर आयलो तो बँक सेक्टराचेर. HDFC बँक, ICICI बँक आणि कोटक बँकेचे शेअर आजूय पडले. IGL कंपनीचो शेअर 5% पडलो. जाल्यार आयचो क्रॅश ऑफ द डे थारलो एस्ट्रल कंपनीचो शेअर. 1,955चेर नेगेटिव्ह उक्तो जाल्लो शेअर 1,840 मेरेन सुमार 120 रुपया पडलो. कंपनीचो रिझल्ट अपेक्षे परस कमी आयलो. विप्रो कंपनीचो शेअर आज 4.5% वयर पडलो. कंपनीचो Q2चो रिझल्ट पेड्ड्यार आयलो. कंपनीन कमी एनावळ दाखयली. शिवाय कंपनीन हे फावट 2,667 कोटी रुपयांचे प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स जाहीर केले. एक्सेलिया सोल्युशन्स लिमिटेड कंपनीचो शेअर ट्रेडिंग सेशनाच्या निमाण्या खिणाक 10% वयर पडलो. आज मेटल, एनर्जी आणि रिअल्टी कंपनीच्या शेअरांनी सेलिंग प्रेशर दिसलो. सध्याक इस्रायल हमास युद्धाच्या घडामोडीचेर मार्केटाची नदर. मार्केटात सेगीत प्रॉफिट बुकिंगाचे सत्र चालूच आसा. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया रोखडेच शुक्रारा सप्तकाच्या निमाण्या ट्रेडिंग सेशनाच्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.